मोगाच्या भावा बहिणीनो, फादर अलेक्स डिमेलो आणि बिशप ऑल्विन बरेटो ह्यांचे माका कितें वाईट विचार करत ना, पण त्यांनी कितें केलेलें आसा, माझे एनायलमेंट करूंक ना. एनायलमेंट म्हणजे चर्च डिवोर्स करूंक ना. हांवें कोर्टाची ऑर्डर तांकां दिल्ली, पण त्यांनी तरी पण ती मानूंक ना आणि 2 वरांच लावले. ती माझी केस गोंयाक धाडली आणि परत ती केस परत येयली की माझे जायत ना म्हणून. म्हाका एकच सांगूचें आसा तुमकां, फादर अलेक्स डिमेलोचे जे पूर्वज असलेले 16th सेंच्युरी ते सगळे हिंदू असलेले आणि बिशपचे पण पूर्वज हिंदू असलेले. तुमकां जर खरे खोटे करूचे असले ना, तुम्ही आर्कायव ऑफिस पेंजेम वचात किंवा जे रेकॉर्ड्स आसात लँड रेकॉर्ड्स ते पळयात. आणि तुमकां सांगता, जेरुजलम जे आसा थंयसर जेजूचो जन्म जालोलो, थंयसर कोणच क्रिश्चन नात. सगळी ज्यूज आसात, ज्यूस आणि मुस्लीम आसात आणि क्रिश्चन 2% और 1%. पण थंयसून तो आपला सेंट फ्रांसीस झेवियर येयलो हेसर, त्याने सगळे ते पोप ग्रेगरी असलेलो तांकां सांगितले आणि आमकां ते इन्क्विजिशन लॉ लावलो गोव्यात आणि आमची सगळ्यांकी क्रिश्चन बनयले. ठीक आहे, क्रिश्चन मार झोड करून आमकां क्रिश्चन बनयले. तेन्ना 16th सेंच्युरी सुरू जाली ती क्रिश्चनायझेशन. मागीर 17th सेंच्युरी आमची लोकां 17th और 18.5 सेंच्युरीमध्ये आमच्या लोकांचे मायग्रेशन झाली. लोकांनी ते पोर्चुगीज लोकांना मारत असलेली, झोडत असलेली क्रिश्चन बनले तर, आणि ते सगळे खूप त्रास देत असलेले. आमची लोकं पळून गेली. महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, इकडे तिकडे पाकिस्तान इकडे पळून गेली. पण त्यांनी आमकां म्हणजे एक्सेप्ट केली. शिवाजी महाराज जो असलो ना, त्याने पोर्चुगीजवाल्यांकी ना धमकी दिली, आमची ही लोकां हिंदू आसात तांकां जर त्रास जर झालो तर तुमकां सोडूच ना. आणि असे का ना शिवाजी महाराजांनी केले का ना, त्याची गांड फाटली त्यांची आणि ती पळून गेली पोर्चुगीजवाली. शिवाजी महाराज असलेलो आणि संभाजी महाराज असलेलो त्यांना कळले. आणि असे केले. पण आमची लोकं मायग्रेट झाल्यानंतर आमच्या लोकांकी ती धर्म नाकाच असलेलो कॅथलिक, तरी पण त्यांनी किती केले माहीत आहे, आमच्या लोकांची नावं का ना जमनीत दवरलेली. तर जमनीत नावां जर का ना क्रिश्चन रावले, कॅथलिक रावले तर ते नावं काढतली म्हणून आमच्या लोकांनी भिवून पण तसेच क्रिश्चन रावले. म्हाका एकच सांगोचें आसा, काय माझे प्रॉब्लेम ना, म्हाजो एकच प्रॉब्लेम आसा की कॅथलिक लोक आसात ना तांकां खूप त्रास जाता. तुम्ही तांकां कोर्टाचे पण तांकां 2 वरां लावचे पडटा कोर्टात. जर डिवोर्स जावचे आसा, ज्या मनशाची डिवोर्स जाता तांकां कोर्टात पण 2 वर्सां लागतात. खूप 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 त्रास जाता दोन्ही कपलांक. जे कपल असतात तांकां खूप त्रास जाता आणि परत तुम्ही 2 वर्सां 3 वर्सां लागतात आणि म्हणतात ना जायत. अरे तुमच्या बामट्यानू ज्युडिशियल विकार फादर अलेक्स डिमेलो, तुझे पूर्वज सगळे हिंदू असलेले, तू एवढे किती तकलीफ घेताय तू. ते कॅथलिक लोक तिकडे आम्ही कॅथलिक आमचे जे कॅनन लॉ किती कॅनन लॉ असा, किती सॅक्रेमेंट असा. सॅक्रेमेंट किती कसलो सॅक्रेमेंट तुझे तर पूर्वज सगळे हिंदू असलेले. सॅक्रेमेंट अरे झाले हे झाले. दुसरे किती असा तुमका हे झाले सॅक्रेमेंटचे काय माहीत ना. दुसरेच म्हाका सांगता, ज्यांना ते पोर्चुगीज लोक आलेली त्यांनी पण का जी लोक कॅथलिक झाली का ना, त्यांनी त्यांना चांगलं विचार केलेलं की आपण त्यांना एज्युकेशन द्यायचे, हे करायचे. पण त्यांनी एज्युकेशन पण दिले, चांगले बरे केले आणि त्यांना ज्यांना जे पोर्चुगीज असले का ना त्यांना कॅथलिक लोकच गव्हर्नमेंट ऑफिसमध्ये असलेले. कोल्हापूरच्या ऑफिसात पण कॅथलिक मनीस असलेलो 1945 ते डॉक्युमेंट माझ्याकडे असा. गव्हर्नर असलेलो ते डॉक्युमेंट असा. म्हणजे त्यांना ती पोर्चुगीज लोक पण बरे शिकत असलेले, जेणेकरून आमची कॅथलिक लोक वयर जातात. पण आता किती असा, ह्यांच्याकडे शाळा असतात, कॉलेजेस असतात, व्हडले कॉलेजेस असतात, व्हडले MBBSचे कॉलेजेस असतात. आमच्या लोकांना मिळत ना, फॅसिलिटी मिळत ना. अरे तुम्ही किती करात, पुढची 25 वर्षं आमच्या लोकांकी किती करात, फ्री एज्युकेशन द्या. काय फरक पडत ना तुमका. कितकी असतात टकली आमची, 4, 5, 10 कॅथलिक लोक, ह्याच्यावरती कोण ना. पण 10 लोक जर तुम्ही जर का नाही इंजिनियर, डॉक्टर, नर्सिंग बनयल्या तर आमची लोक वयर वाडटली. एकच सांगता तुमकां,
एकच सांगता तुमकां बिशप आमच्या बिशप कार्डिनल और जी जुडी आमच्या लोकांक त्रास दिवं नाकात तुम्ही. आमची कास्ट काढून टाकली तुम्ही. आमची जी कास्ट असलेली जशी आसा कितें रोमन कॅथलीक, जसा की कास्ट रोमन कॅथलीक आणि आमची रिलीजन क्रिश्चन दवरली तुम्ही. ओके, क्रिश्चन दवरली. परंतु कास्ट म्हणजे कितें, जो प्रोफेशन करता तुम्ही, तुमचे जे एन्सेस्टर असले प्रोफेशन करता, फार्मिंग असलेले किंवा धोबी असलेले किंवा हे असलेले कितें कितें म्हणतात ते कोळी असलेले, ते प्रोफेशन काढून टाकलं. म्हणजे आम्ही आता जर आमचे कन्वर्ट करूचे असले, ना घरचो ना घाटचो, ना घरचो ना घाटचो, ना आम्ही ओबीसीचे आमचे काढून टाकले. आता जर आम्ही जर परत कन्वर्ट करूचे असले आमकां, तर आम्ही ओपन कॅटेगरीमध्ये ना हेंची जी फॅसिलिटी मिळता 10वीपर्यंत मिळता. कॅथलीक लोक असतात तांकां दिता ॲडमिशन आणि आमच्या कडेन सगळे कामां करून घेतात आणि आमकांच त्रास दितात, सगळे करतात. तरी पण म्हणजे ना घरचो ना घाटचो. कळ्ळें? म्हणून तुमकां सांगता, आमची लोकां आसात तांकां तुम्ही प्रिजर्व करात. आमची लोकां चांगली आसात. तुमचे जे स्पिरिच्युअल एज्युकेशन आसा ते बरें आसा, चांगले आसा. पण आमच्या लोकांक तुम्ही हेल्प करात. आमच्या लोकांक इंजिनियर बनवा. तुमच्याकडे आसा इंजिनियरींग कॉलेजीस आसात, मेडिकल कॉलेजीस आसात, ग्रॅज्युएशन आसात, नर्सिंग कॉलेजीस आसात. ते आमच्या लोकांक द्यात तुम्ही फ्रीमध्ये करा. 25 वर्सां करा तुम्ही फ्रीमध्ये. नाहीतर एक्झाम फीज घ्या. हायर एज्युकेशन आसात, एक्झाम फीज द्यात, कितें तरी करात आणि आमच्या लोकांक वयर काढात. आमची लोकां पण तुम्ही आता तुमकां कितें पण चर्च बांदूचे असले आमच्याकडे डोनेशन घेतात. बिशप हाऊस बांदूचे आमच्याकडे डोनेशन घ्या. अरे आमच्या लोक वयर काढात. तुमकां डोनेशन तर असे मिळतले. व्हडले करात ना तुम्ही. आमकां गव्हर्मेंटची फॅसिलिटी ना. गव्हर्मेंटची फॅसिलिटी आमकां मिळत ना ओपन कॅटेगरी पुरी. तर कमीत कमी तुम्ही फॅसिलिटी एज्युकेशनमध्ये फॅसिलिटी द्या आमकां. आमच्या भुरग्यांकी जी आसा, गरीब लोक आसात, तुमची 100-200 वर्सां जाली, तुमची एवढे व्हडले एज्युकेशन आसा, सगळे आसा, पण आमची लोक अजून दुबयमध्ये वचून झाडू मारतात, बाथरूम घासतात, लंडनाक वचून बाथरूम. तुमकां लज दिसूंक जाय. तांकां बनवात तुम्ही. तांकां इंजिनियर बनवात, आनी कितें एड्युकेट बनवात, डॉक्टर बनवात. आता गव्हर्मेंटाने फॅसिलिटी केली चेडवांकी सगळी MBBS सगळे फ्रीमध्ये म्हणून. तुम्ही करात ना आमच्या लोकांसाठी. बरें जालें. तुमकां बरें जातले सगळे. हेच म्हाका सांगूचें आसा. तुम्ही आनी अनायनमेंटचे ना तुम्ही हे तुमच्या तकलेन हे करून टाकात. तुम्ही अनायनमेंटचे तुम्ही ना कोर्टाची ऑर्डर झाली लगेच दिवन टाकात. तुम्ही कित्याक लोकांकडून गाळयो घालतात. हांवें गाळयो घातल्यो अलेक्स डिमेलाक म्हणून ताका राग येलो म्हणून त्याने गोव्याक धाडली केस. गोव्यासून परत केली आणि कितें केलें माहिती आहे, हेजे करूं नाका परत ती आली की तुजें जायत ना. रे आमकां दोगांक घोबार रावचें ना. तुम्ही जबरदस्ती करतात रावचें म्हणून. तुमचे स्पिरिच्युअल लॉ तुमचे कॅनॉन लॉ तुम्ही रावतात कितें कॅनॉन लॉ प्रमाणे. फादर अलेक्स डिमेलो कॅनॉन लॉ प्रमाणे रावता कितें रावता. तुम्ही लक्झरियस लायफ रावतात ना ते. दॅट इज अगेन्स्ट द कॅनॉन लॉ. तुम्ही स्कूल कॉलेजेस जे रन करतात ते अगेन्स्ट द कॅनॉन लॉ. यू कॅनॉट become a spiritual person if you have your business. It might be of any type of business. School, colleges, this is all business. You take donations and this is all business. You cannot hold this as per canon law. As per canon law तुम्ही हे होल्ड करू शकत ना. As per canon law you cannot stay in luxurious life. बरं आम्ही जर उरलेले तुमकां राग येता. हां, हे सोडून द्यात. आमच्या लोकांकी तुम्ही प्रिझर्व करात. आमची लोकां हे धर्म सोडून वयतली, परत हे जातले. तुमकां काय फरक पडटा का. तुमकां तुमचे सगळे सेट आसा. तुमचे कॉलेजीस आसात, हे आसात, तुमकां इन्कम सगळे बरोबर आसा. तुमचे सगळे पेमेंट तुमकां मेळटा. पोप कडून तुमकां पेमेंट मेळटा. स्कूल कॉलेजीन तुमकां इन्कम मेळटा. तुमकां काय ना ही बोंबलत वचून दीत. आमकां प्रिझर्व करूचें आसा. कॅथलीक प्रिझर्व करूचें आसा तर तुमी कॅथलीक लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करात ना. तुमी तुमचे व्हडलेपणा दाखयतात. कॅनॉन लॉ हे लॉ. अरे कॅनॉन लॉ कितें आसा. इंडियात तर कोण कॅथलीक नसलो तुमकां माहीत आहा. 16th सेंचुरीमध्ये कोणच कॅथलीक नसलो. तुम्ही व्हडलेपणा सांगतात कॅनॉन लॉ आणि तुम्ही रावतात कितें कॅनॉन लॉ प्रमाणे. आता माझे शब्द उघडले तर तुमकां काय राग येतलो. फादर लोक कितें करतात ते म्हाका माहीत आहा. आमची लोकां ती दाबतात कित्याक आमच्या समाजाचो तो प्रॉब्लेम जावं नाका म्हणून. हे तुम्ही काय ना
समजून घ्या. आणि जे फादर एलेक्स डी म्हणून जे केलेले आसा ते चुकीचे केलेले आसा, एकदम चुकीचे केलेले आसा. कोर्टाची ऑर्डर तुका मिळालेली आसा. म्हाका कित्याक जाय आसली ती ऑर्डर? हांव कॅथलीक आसा, माझे काजार कॅथलीक प्रमाणे चर्चमध्ये झाले, हांवें प्रोसिजर कंप्लीट केली, परत माझे डिवोर्स झालेले आसा आनी म्हाका ते चर्चच्या नियमा प्रमाणे म्हाका ते चर्चमधून म्हाका माझ्या बायलेचें नांव काडूचें आसा. म्हणून हांव तुजे कडेन येयलो. तूं येयलो आनी तुजे व्हडलेपणां दाखयतात, जसो की तूं राजा आसाय, कॅनन लॉ, हे लॉ ते लॉ. अरे कोर्टाची ऑर्डर मान आनी आमकां फ्री करना. कित्याक फ्री कर? हांव काय कुठल्या हिंदूच्या चेडवा वांगडा काजार जायत ना. हांव हिंदूच्या चेडवा वांगडा काजार जायत ना. हांव आतां ते दुसरे काजार करता, ते कॅथलीक चेडू आसा तेजेर काजार जातात. त्या बायलेक कितें जाला की बाबा ती पहिली बायल आसा चर्चमध्ये, ती काडूंक जाय. स्पिरिच्युअल लॉ आमच्या फादरीन सांगितला, कॅनन लॉ प्रमाणे रावचे, हे लावचे ते रावचे. तिचे टकले परिणाम जाला, तेका लागून ती म्हाजेर झगडी करता. ती चेडू म्हाजेर झगडी करता, तुजे एनवायरमेंट जावना. हांवें ताका म्हटलें वचोचें तुका रावचें राव ना तर वच. ती म्हाका सांगू नका ती कॅनन लॉ आनी सॅक्रेमेंट एक खोटे आसा म्हटलें. ही लोकांकडे हे करतात, खोटे आसा ते सॅक्रेमेंट. तुका रावचें आसत, तुका नियमा प्रमाणे हांव जर काजार जाता, कोर्टाच्या नियमा प्रमाणे तुका काजार जाता आनी तुका म्हाजी बायल कोर्टाच्या प्रमाणे तूं सेफ जाली कोर्टात. ती सॅक्रेमेंट म्हाका सांगू नका. तूं ताका क्लियर कट सांग. अजून तूं डिसिजन घे म्हटलें. तुका रावचें सॅक्रेमेंटचे ती सॅक्रेमेंट ती आतां हांव कितें करूं? ती फादर एलेक्स डी म्हणून करत ना सॅक्रेमेंटचे, चर्चचे डिवोर्स करत ना, चर्चचे एनरोलमेंट करता. हांव कितें करूं ताका? हांवें जर खूब जोर लावलो. फादर एलेक्स डिमेलो गाळी घातल्यो, बिशपाक गाळी घातल्यो, त्या तिकडच्या गोव्याच्या हेज्या मनशाक गाळी घातल्यो, म्हाजी जावून दी म्हणून, कोर्टाच्या नियमा प्रमाणे जावून दी. ते आयकता हांव कितें करूं? पूण तुमी कितें करतात? झगडी लायतात परत म्हाज्या घरात. पयलीं तुटले म्हाजे घर, पयलीं तुटले बायलेचे, आनी परत तूं म्हाज्या परत आनी हांव जी कॅथलीक चेडू आसा तेजेर काजार करतात, तेजे पण तूं घरात झगडी लायतात ते चर्चचे कॅनन लॉ प्रमाणे. तुमी कितें करतात कॅनन लॉ म्हाका माहीत आहा. कॅनन लॉ तुमी जगतात कितें? जगतात तुमी आराम रावतात. तुमी कॅनन लॉ प्रमाणे तुमी फास्टींग करतात ना करत? म्हाका हे तुमकां आतां सांगता, हे चुकीचें आसा. आनी हे कॅनन लॉ आहे ना, हे तुमी गेट निग्लेक्टेड अँड हेल्प द पीपल. यू विल सॉल्व द केसीस, ऑर्डर द सिव्हिल लॉ, स्टेट लॉ, गेट अँड फिनिश इट. तुमी कितें लोकांक गाळी घेतात? तुमी लोकांक तोडतात. कॅथलीक हांव तुमकां सांगता, हांव मनीस आसा, हांव खरें सांगता तुमकां, कॅथलीक स्कूलमध्ये शिकलेलो आसा, कॅथलीकचे नियम सगळे माहीत जातात. पूण म्हाका ते एनवायरमेंट जाय आसलेली बाय हूक ऑर बाय क्रूक, म्हणून हांवें गाळी दिलेली आसा. एलेक्शन म्हणून हांवें गाळी दिल्यो, बिशपाक गाळी दिल्यो, सगळ्यांक गाळी. तांकां तूं राग येयलो. तुमी तुमकां राग कसो येता म्हाका सांगा? राग कित्याक येता? तुमी लोकांक कितें सांगतात? कितें सांगतात तुमी लोकांक की बाबा गॉड फॉरगिव्ड नॉट 7 टायम्स बट 70,007 टायम्स. आनी जेजू जेन्ना कुर्सार टांगलो तेन्ना तरी पण ताणें लोकांक माफ केलें. आनी हांवें तुमकां गाळयो दिल्यो, एलेक्स डी म्हणून फादर एलेक्स डी म्हणून गाळयो दिल्यो, बिशप गाळयो, म्हणजे तुमकां म्हाजो राग आसा. तुमी माफ करूंक जाय. म्हाज्या सारक्या मनशाक तर हांव तुमी माफ करूंक जाय आनी म्हाजें काम करूंक जाय. काम केलें ना, म्हाजे पयशे घेतले तुमी, 7,300 रुपये तुमी घेतले, परत 2 वरां म्हाका लावले आनी म्हणटात हे जायत ना कॅनन लॉ प्रमाणे देवाच्या कृपेन. तुमी देवाच्या कृपेन तुमी सांगात, तुमी हिंदू आसलेले, तुजे माय पाय पूर्वज सगळे हिंदू आसलेले. तुमकां खरें खोटें जावचें आसलें चला म्हाज्या वांगडा यात. आर्काय ऑफिस, पुरा अभिलेखा ऑफिसमध्ये तुमकां दाखयता पंजीममध्ये तुमी कोण आसल्यात ते. हे चुकीचें आसा. तुमी सुदरात. तुमचो कॅथलीक धर्म जो आसा तो प्रिजर्व करात. आनी आमच्या सारक्या मनशाक ना ते वायरल हे करून झगडी लावूंक हे करूं नाका. आनी एकदां म्हाजी टकली फिरली, तुमकां आतां सांगता, एकदां म्हाजी टकली फिरली तर हांव कोणाच्या बापाक आयकुचो ना. आतां सांगता, म्हाका काय फुडें ना काय फाटीं ना, तरी पण हांव ज्या धर्मात म्हाजे पोशण जाल्लें आसा, वाडलेलो आसा, तेचो हांव विचार करता. आनी हांव कॅथलीक स्कूलमध्ये शिकलेलो आसा, हॉस्टेलमध्ये शिकलेलो आसा, म्हाका माहीत आहा म्हणून हांव गप रावला. नातर हांवें अशी वाट लायली आसा तुमकां सांगता, सगळ्यांची तकली खराब केली असती. तरी पण हांव गप रावता. म्हाजें करूंक ना तेणें
फादर डिमेलॉन माझे एनॅलमेंट करूक ना तरी पण हांव गप रावता असून देत. पण माझी एकदा तकलीफ फिरली तर सगळी वाट लागते तुमकां. तुमकां गोव्यात तर अशी आग लावतलो हांव तर सगळे आग लागतील तुमकां सांगता. असे व्हिडिओ बनवतलो की सगळे आग लागतली. बिशप कार्डिनल्स आणि प्रिस्ट सगळे पळून वचतले तुमकां सांगता. एक व्हिडिओ बनवले होतो हांवें. तुम्ही समजून घ्यात. आमच्या लोकांक जी लोकां आसात तांकां तुम्ही हेल्प करात की एनॅलमेंट करून टाकात. आमच्या लोकांची फ्री एज्युकेशन दियात. हायर एज्युकेशनसाठी हेल्प करात. तांकां ओन्ली एक्झाम फीज घेयात. MBBS डॉक्टर बनवात. तुमचे इंजिनियर बनवात. तुमच्याकडे आसा ते क्वालिफिकेशन दियात तुम्ही. गव्हर्नमेंट दिता तर तुमकां दिवंक कितें फायदा. आणि पुढची 25 वर्ष ना जास्त ना पुढची 25 वर्ष तुमच्या लोकांक तुम्ही बरे हायस्ट एज्युकेशन दियात. आमची लोक तुमकां ना असे पैसे दिले असे चर्च बांदूचे असे घे बिशप बांदूचे असे घे राव तू राजा महाराजासारखे. पण आता आमच्या लोकांनी भिकारी असतात. बाथरूम घासतात थंयसर हॉटेलात काहीतरी दुबई कोय आणि तुम्ही आमच्याकडे 15,000 बिशप हाऊस बांदूचे 10,000 दी. लज दिसून जाय तुमकां. लक्षात दवरात. व्यवस्थित राहात. बाय बाय.